आमचो आता सांजचो मडगांवां एक कार्यक्रम आशिल्लो। एका काँग्रेस लिडरान थंय ऑफिस इनॉग्रेशन केलें आनी त्या प्रोग्रामाक आमकां कळून आयलें की गोंय राज्याचे भारतीय जनता पार्टीन एक मोर्चा घेवन ते काँग्रेस ऑफिसा कडेन आयले। आय कंडेम द एक्ट ऑफ बीजेपी वॉट दे हॅव डन टुडे। आमी निषेध करता कित्याक आज बीजेपीन म्हाका दिसता आपले हद पार केल्या। तांची संस्कृती तांचे संस्कार हे आज भारतीय जनता पार्टी गोंय राज्यान दाखोवन दिला। आज तांणी जेन्ना प्रोटेस्ट हांगा घेवन आयले तेन्ना आमी पळयता की काँग्रेस पक्षाचो काँग्रेस हेडक्वॉर्टरचो जो बोर्ड आसा त्या बोर्डाचेर तांणी आज काळी शाही ब्लॅक इंक तांणी बोर्डाचेर मारून आज तांणी प्रोटेस्ट केलो। म्हाका दिसता दिस इज अ एक्ट शेमफूल एक्ट आनी दिस इज डिस्गस्टिंग की हो प्रकार आज गोंयांत आमकां पळोवपाक मेळटा। ते हांव मागीर जेन्ना म्हाका ऑफिसाच्या भुरग्यांनी सांगलें की अशें अशें जालें येवन तांणी शाही मारली आनी ते कोण आयिल्ले ते पळोवन गेले। मागीर हांवें चवकशी केली आनी मागीर हांवें पळयलें की बाबा कसलो हो प्रोटेस्ट। पळयता जाल्यार गद्दार हो वर्ड यूज करता हांव, गद्दार जाणे शिवोलेच्या मतदारसंघात काँग्रेस पक्षाच्या सिम्बॉलाचेर निवडून येवन तो आज हांगा प्रोटेस्ट करता, राहुल गांधीचेर उलयता। 2022 तुवें कोणाच्या पार्टीचेर फॉर्म भरिल्ले केदाराक विचारपाक सोदता आनी ना केदाराक विचारपाक सोदता म्हणटा ते ताका सांगू न्ही खंयच्या मतदारसंघात तो। म्हाका दिसता भारतीय जनता पार्टीचो अध्यक्ष दामू नाईक, म्हाका दिसता दामू नायकान आज ह्या पक्षाची लायकी दाखयली। आज मेरेन गोंयच्या इतिहासान असलो बाबा एपिसोड कोणेच करूं ना। दिस इज नॉट जस्ट एन अटेम्प्ट ऑफ putting black ink on Congress party. I think this is a black ink they have put on democracy. गोंयच्या पॉलिटिकल कल्चराचेर हो आज ब्लॅक इंक आणि उडयल्लो आसा। म्हाका दिसता आज जी घटना ह्या भारतीय जनता पार्टीन पळय आज काळी शाही पळय आज आमच्या एक पॉलिटिकल पक्षाच्या बॅनराचेर मेन होर्डिंगाचेर जी घातल्या, म्हाका दिसता दिस इज वी कंडेम दिस एक्ट आणि म्हाका दिसता आयच्या गोंयच्या पॉलिटिकल हिस्ट्री भितर म्हाका दिसता दिस इज अ ब्लॅक डे, दिस इज अ अटॅक ऑन डेमोक्रेसी, दिस इज शियर फियर आणि फ्रस्ट्रेशन ऑफ द रुलिंग पार्टी बिकॉज दे टुडे हॅव टू यूज इंक। तुम्ही टुडे यू आर इन पॉवर। आज काल आम्ही पळयलें की दुगलेपणा या भारतीय जनता पार्टीची। आदलो मुखेलमंत्र्यान सांगिल्लें की गोंयान आपूण डबल ट्रॅकिंग जावपाक दिवचो ना आनी काल आमी पळयलें की मिनिस्ट्री ऑफ रेल्वेन सांगलें की हॉस्पेट टू वास्को द गामा वाया हुबली हाचे रूट अनवेलिंग करता फॉर डबल लेन। आतां सांजचे हांवें पळयलें खंयच्या तरी एका मिडियान घातला की 0.6 हेक्टर जागो खंय ते आतां एक्वायर करतले फॉर डबल ट्रॅकिंग। हांवें म्हज्या सोशल हँडलाचेर मनोहर पर्रीकराचो व्हिडिओ घातिल्लो। मुख्यमंत्र्यान तो पळोवचो आनी सांगचो की मनोहर पर्रीकर खरें उलयतालो काय मनोहर पर्रीकर फट उलयतालो, काय तूं फट उलयता, काय तूं गोंयच्या जनतेक फुटोवपाचो प्रयत्न करता। म्हाका दिसता आयची घटना डेमोक्रेसीन प्रत्येक मनशाक आपलो आवाज उठोवपाक अधिकार आसा। म्हाका आनी एक गोष्ट आज समजली ना, जेन्ना हांव व्हिडिओचेर वचून जेन्ना तो प्रोटेस्ट मुद्दम पळयलो जाल्यार पुलीस फाटल्यान नाजाल्यार सदांच जर तर ऑपोजिशन पार्टी खंयचोय जर प्रोटेस्ट करत, आमी इतले प्रोटेस्ट केले काँग्रेस पक्षान, सदांच पुलीस मुखार आसता, आमकां आडायता, वचपाक दिना। फाटल्या दिसांनी जेन्ना आमी बीजेपीच्या ऑफिसाचेर मोर्चा व्हेल्लो थंय तांणी 4 बसीचो फोर्स लायिल्लो मरे। हांव डीजीपीक विचारता की आज ही भ्रष्ट जुमला पार्टीची सरकारान आज हांगा येवन काळी शाही उडयल्या, तुजे पुलीस खंय आशिल्ले आनी पुलीस त्या कॉन्वेयाच्या फाटल्यान कितें करताले। हाच्या वयल्यान सिद्ध जाता की हे डॉक्टर प्रमोद सावंताचे सरकार, नरेंद्र मोदीचे सरकार हे आज खंय तरी हल्ला, हे आज खंय तरी भिल्या। ज्या राज्यान पुलीस सेफ ना त्या राज्यान
त्या राज्याची जनता सेफ ना. आज तांणी पुलिसाचेर हल्लो केलो, आज तांणी पॉलिटिकल पार्टीच्या ऑफिसाचेर हल्लो केल्लो, फाल्यां त्या गोंयच्या जनतेचेर हल्लो करता. सगळ्या गोंयकारा कडेन अपील करता, म्हाका दिसता आतां तो टायम येता, झडपी इलेक्शन येतले, म्युनिसिपालिटी इलेक्शन येतले, असेंब्ली इलेक्शन येतले. प्रश्न आज मतदारसंघ, प्रश्न आज लिडरांचो ना, प्रश्न आज ह्या देशाचो संविधान वाचोवपाचो प्रश्न आसा, ह्या देशाचे फाउंडेशन आज वाचोवपाचो प्रश्न आहा. म्हाका दिसता जर तर नागरीक ह्या देशाचो जर तर सुरक्षीत जर उरतलो जाल्यार हे गुंडागर्दीचे बीजेपीचे राज्याक म्हाका दिसता उमटोवन भायर उडोवचें पडटलें. म्हाका जेन्ना प्रोटेस्ट आयलो आनी जेन्ना मिडियाचेर एका मिडिया चॅनलान ते हायलायट केले, फ्लॅश केले, तेन्ना आमकां कळ्ळें. आनी आमचो ऑफिस बॉय जो आसा, जेन्ना ताका हांवें फोन करून जेन्ना ताणें म्हाका सांगलें भायर वचून पळयता जाल्यार बॉटल्स पुडिल्ल्यो, त्यो बॉटल्स आमी दवरिल्ल्यो आसा. आमचे कडेन एक सीसीटीव्ही कॅमेराय आसा. हांवें ताका फूल ऑलमोस्ट ते इन्सिडंटाच्या पयलीं फूल फुटेज पळय म्हणून सांगल्या. त्या फुटेजीन समज जर तर कित्याक तांणी ते कोणें ते कांड केला ते आमकां खबर ना. आनी हो आतां प्रायम रोड, ह्या रस्त्याचेर कितले कसिनोचे एंट्री आहा ते तुमी पळयात. जर तर ह्या प्रायम रस्त्याचेर आज एक असली घटना जाता आनी ह्या सरकारा कडेन सीसीटीव्ही सर्व्हिलन्स ना, तूं फाल्यां विचार कर की ह्या कसिनोचे भायर हाच्या पयलीं तुमी पळयला, तुमी मिडिया भावांनीच कितले इन्सिडंट हाडले हांगा एकामेकांक मारता ते. हाजो अर्थ की आज पणजेची जनता सुद्धा सुरक्षीत ना, सीसीटीव्ही सर्व्हिलन्सूच ना. पूण आमचे कडेन एक सीसीटीव्ही आसा. वी आर असेसिंग इट. जर तर तातूंत कितें मेळ्ळें जाल्यार वी वील प्रोड्यूस इट टू द पुलीस.